नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जीसीए किट्स प्रकरणाक लागून नार्वेकार थारूक क्षेत्रा अपात्र. मुख्य वेंचणूक अधिकारी म्हणटा नार्वेकाराचो वेंचणूक खर्च 8 लाखां वयर पावल्यार नार्वेकार अपात्र. सुत्रां म्हणटात वाटल्यातले किस 24 लाखांचे. मुख्यमंत्री कामतीक निर्णय घेवंक जमना. मगोन सरकाराक दिले 10तले फकत 5 मार्क. अपात्रता याचिका नासल्यार करपाचे तेक्यांचेर वेगळो विचार. युती ना जाल्यार भाजपा पावतलो 10चेर. दीपक ढवळीकराचो हेड ऑनात दावो. मंगळारा काँग्रेसीची स्क्रीनिंग समिती थारायतली पयली उमेदवार वळेरी. जिखपाची तांक आसा ताका तिकेट. एका फामिलेंत जिखपी उमेदवार असल्यार कितल्योय तिकेटी दिवपाचेर विचार. वेंचणूक सोंपमेरेन प्रादेशीक आराखडो उरतलो सध्या आसा तस्सो. आराखड्याचेर घेतिल्ल्या हरकतींचेर शार आनी नगर नियोजन मंडळाच्यो सुनावण्यो वेंचणूक आयोगान केल्यो बंद. ब्रह्मानंद सावयो मेदेरा योलांडा डिसोजाक भेटलो दोतोर जॅक सिकेर पुरस्कार. साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबाचो बरो क्लब म्हूण भोवमान. आता खबरो विस्तारान. आमदार दयानंद नार्वेकाराचे जीसीएच्या किट्साचे प्रकरण ताका अपात्र थारूंक शकता. मुख्य वेंचणूक अधिकारी सांगता ते कोतान हे किट्स नार्वेकारान मतदारांक हायट्स म्हूण वाटले आसत जाल्यार आनी तांचो खर्च 8 लाखां वयर वचत जाल्यार तो अपात्र थारतलो. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या किट्साची किंमत सुमार 24 लाख इतली आसा. दुसरे वटेन आयोगान सामुहीक हळद कुंकुम करपाक परवानगी दिल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आनी हळदणचो आमदार दयानंद नार्वेकारान आचारसंहिता लागू आसतना क्रिकेटाचे सामान क्लबांक वाटले असो ताचेर आरोप आसा. वेंचणुकेचो चडांत चड खर्च 8 लाख रुपया आसा. नार्वेकारान मात 24 लाख रुपयां परस मायज क्रिकेटीचे सामान वाटले असो ताचेर आरोप जाता. हाका लागून नार्वेकार त्रासान पडूं येता. ह्या प्रकरणात फुडल्या कारवाये खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिल्ली धाडला. However, nothing has been stated under what provision FIR could be filed against him. That's why after getting final report from Deputy Collector, we have prepared our report and that report has been sent to the Commission for advice. If somebody gives you all the evidence that he has exceeded 8 lakhs, what would be your? Naturally, the Commission will have to decide to disqualify him. वेंचणुके वेळार पुलिसांची बदली हेर वाठारांनी करपा खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यांक शिफारस आयल्या. हालींच केप्यां पुलिशेन कांय लोकांक आमदारा कडल्यान पयशे घेतात ह्या आरोपा वयल्यान ताब्यांत घेतिल्ले. ही कागाळ फटीची आशिल्ली अशें दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान कळयलां. कागाळ करप्याचेर कारवाय जावं येता अशें अधिकारी म्हणटात. विजयादेवी राणेक पर्यां वाठारांत हळदी कुकूम करपाक परवानगी मेळ्ळ्या, पूण ह्या कार्यावळीचें व्हिडिओ शूटिंग जातलें. ताका कमिशनान परमिशन दिला with the instruction that it should be videographed. How many places she wants to organize? Friday. How many places she wants to organize? 9 places in the constituency. नोकर भरती प्रकरणात 1-2 दिसां भितर एनिमल हजबंड्रीचो संचालक सिद्धिविनायक नायकाची बदली जातली. And as a preliminary measure, they have suggested that he should be transferred. Government has suggested that he should be transferred. What about other departments? Health department? Regarding all departments, we have submitted it to yesterday the total report has been submitted to the Commission, full-fledged report to the Commission with our findings. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबरांकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबरांकार रवींद्र दळवी. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत प्रादेशीक आराखड्या सारकेलो महत्वाचो विषय तडीक लावंक शकलो ना. ताच्या सरकारांत भ्रष्टाचार भरपूर जाला अशें म्हणून मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान सरकाराक 10तले फकत 5 मार्क दिल्यात. अपात्रतायेची तलवार नाशिल्ली जाल्यार मोगोचे आमदार सरकाराक तेंको दिवपा विशीं वेगळो विचार करतले आशिल्ले अशें तांणी म्हणलां. मोगो भाजपा युती जाली ना जाल्यार भाजपा 10त पासून तेगची ना असो दावो दीपकान प्रुडंटाच्या हेड ऑनात केलो. समजा 10ची स्केलीचेर जर आमी हें केलें गव्हर्मेंटाक रेट करपाचें ठरयलें, तुमी दिगंबर कामतीची सरकाराक कितले मार्क दितले? 10तले कितले मार्क दितले? आउट ऑफ 10? 5.
5 प्रशासन जे आसा ते सांबाळून घेवपाक ताका कठीण गेलें. प्रशासन म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन सारकें दवरूंक शकना ना, ह्या खातीर आज ही परिस्थिती आहे. तुमचेर जर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन नाशिल्लें जाल्यार आमी निश्चित दुसरो विचार करतले आशिल्ले, निश्चित करतले आशिल्ले. पण ती तलवार दवरूनच आमी 5 वर्सां भोगली. पीपल नोज वेल, ईच अँड एवरी पीपल नोज दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन हे आमचेर मुद्दाम दवरिल्ली एक टांगती तलवार आशिल्ली. आमी बेशर घातला आनी त्या खातीर सरकारान थोड्या प्रमाणात मारते घेतिल्ले आसा आनी त्या खातीर हो प्रश्न असो उरला. आमी तर भायर सरिल्ले आसत जाल्यार ह्या प्रश्नाचो निकाल लागून आज सगळ्या गोंयकारांक, सगळे नवे नवे भुरग्यांक आज इंग्लीश माध्यम करचें लागता आशिल्लें. आमी तर आज स्वतंत्र गेले, आमचे 4 सीट आयले आनी भाजपाच्या 8-9 सिटाचेर तर पूर्णविराम जालो. जाल्यार तुका कळटलें की कोण फुडें आसा कोण फाटीं आसा. स्वतंत्र गेले जाल्यार तुमकां ही टॅली दिसता. ऑफकोर्स सगळ्यांकूच दिसता, आमकांच न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मंगळारा 24 तारखेर जावपा आशिल्ल्या स्क्रिनींग समितीचे बसकेचे फाटभुंयेर गोंयच्यान कितलेशेच वजनदार राजकारणी दिल्लीत ठाण मारून बसल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण उमेदवार थारायतना जिखपाची तांक होच मुद्दो आसतलो. हाका लागून एकाच फामिलींतल्या दोगा तिगांक सुद्दां तिकेट मेळपाक शकता. दुसरे वटेन मामी आनी जोकी आलेमांव आयतारा रातीं अहमद पटेलाक मेळून तांच्या मुखार आपल्या पुताक तिकेट मेळची म्हूण बाजू म्हणून आयले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आणि हेर सगळे काँग्रेस फुडारी सध्या दिल्ली पावल्यात. गोंयचे काँग्रेस उमेदवार थारावपा खातीर मंगळारा छाननी कमिटीची बसका जावपाची आसा. सोनिया गांधीचे राजकी सल्लागार अहमद पटेल, छाननी समितीचे अध्यक्ष ऑस्कर फेर्नांडीस, गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार, सुधाकर रेड्डी, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार आणि हेर ह्या बसकेंत वांटो घेतले अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सांगले. छाननी कार्यावळ, एनसीपी वांगडा जागा वांटप, काँग्रेस उमेदवारांची यादी थारावप, वादग्रस्त मतदारसंघांचेर चर्चा, 34 मतदारसंघातल्या उमेदवारांची नांवां थारावप, सध्याचे आमदार आनी ज्या मतदारसंघात एकूच नांव आसा त्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांची नांवां पयल्या पांवड्यार जाहीर करतले. जिखपाची तांक आशिल्ल्या उमेदवारांकूच तिकीट दिवपाचें काँग्रेसीन थारायला. त्या खातीर एकाच घरांतल्यान चड लोकांक तिकेटी मेळूं येता. इतले मजगतीं शार उदरगत मंत्री जोकी आलेमांव, सांताक्रुजाची आमदार व्हिक्टोरिया फेर्नांडीस आनी तिचो पूत रुदोल्फ आयतारा राती अहमद पटेलाक मेळ्ळी. ह्या वेळार सकयल्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली. नवे प्रस्ताव: सांताक्रुजाच्यान मामी नासल्यार रुदोल्फाक तिकीट, युरीक काँग्रेसीची ना जाल्यार एनसीपीची तिकीट, एकनिश्ठ आशिल्ल्या बरोबरच भाजपांतल्यान आयिल्ल्यांकूय तिकेटी दिवपाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतला. ताका लागून काणकोणांत दया पागीक तिकीट मेळूं येता. विजय पै खोत अजून काँग्रेसीत येवपाचोच आसा. दयानंद सोपटे आनी राजेश पाटणेकाराक तिकीट दिवपाचें चल्लां. फुडल्या सप्तकांत म्हत्वाच्यो घडणुको घडूं येतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.